लायटीच्या खात्याच्या साधन सुविधा प्लानाचेर उद्देग आणि कंझ्युमर ॲक्टिव्हिस्टांनी बोवाळ मारपाक सुरवात केला. खात्याच्या प्लानाचेर वीज नियामक आयोग बुधवारा भौशीक सुनावणी घेतलो. खात्यान 4,000 कोटीचो उदरगतीचो प्लान केला. तातूंत नवी सबस्टेशनाय आसात. मात हो पयसो खंयच्यान उबो करतले ताचेर खात्या कडेन कांयच स्पश्टीकरण ना. लायटीची बिलां परत वाडोवपाचो प्लान चल्ला म्हूण जाळवणदारांक दुबाव. पळयात रिपोर्ट. गोयचे लायटीचे खाते परत एक फावट लायटीची बिलां वाडयत म्हूण उद्देग आनी कंझ्युमर ॲक्टिव्हिस्टांक भंय पडला. खात्यान सुमार 4,000 कोटींचो प्लान केला. तातूंत लायटीच्यो केबल्स, ट्रान्सफॉर्मर्स आनी खांबे बदलपा पासून अंडरग्रावंड केबलिंग ते नवी सबस्टेशनां उबारपा मेरेन येवजण्यो आसात. कांय लोक खात्याच्या एकंदर येवजणेचेर दुबाव घेतात. वर्स 2016-17 लायटीची बिलां वाडोवचो प्रस्तावूय तातूंत आसा. लायटीच्यो कटकटी वाडत आसात. बिलां कसली वाडयतात काय म्हूण जाळवणदारांचो प्रस्न. जे पळय इनपुट्स आसा तातूंत पावर टॅरिफीज म्हणजे पावराचो जो पळय आमी रेट फारीक करता तोय तातूंत भितर येता आनी आमचो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वील गो अप. And because of that we may be unviable in the coming time. दोन सबस्टेशनां हांगा मिरामार सायडीक काडल्या which are to the tune of 20 megawatts. I don't think थंय इतली पावराची गरज आसा अशी. 2 मेगावॉट ते 3 मेगावॉट तांची गरज आसा. वाडून 3.5 मेगावॉट जाय, 4 मेगावॉट जाय, ताजे वयर काय वचत दिसना. पण 20 मेगावॉटाचे दोन सबस्टेशनां इज हायली ऑफकोर्स इट इज नॉट एडवायजेबल ऑल्सो. सो अशे तरेचे नाका आशिल्लें जे आसा तें कमी करून हाडूंक जाय. लायटीच्या खात्याचो कारभार कंझ्युमर ॲक्टिव्हिस्ट गोवा कॅनाकूय धड लागना. If you look at the statements put out by the Union Ministry, State Ministry, 1,300 crores to be recovered. Where is this money going to come from? And we are concerned because of the earlier fare hike, the earlier tariff hike. From what we see and the way things are going on, they will have no other option but to go for the hike. They will not admit it today, but the way the department is functioning, it is but evident. And we are getting already ground reports from different places of the quality of material, the failure of lines. We want that this discussion should involve the Jilla Panchayat members, it should involve the MLAs, it should involve the newly elected councillors, it should involve all the panchayats, because power is an essential service. हे पयलीं लायटीच्या खात्यान बिलां 19% वाडोवची म्हूण जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशना मुखार प्रस्ताव घाल्लो. पूण आयोगान 2015-16 वर्सा फक्त 14% वाडीक मान्यताय दिल्ली. आता सरकारान परत हालचाली सुरू केल्यात. सध्याचे वीज दर 100 युनिटां मेरेन ₹1.30, 101 ते 200 युनिटां मेरेन ₹1.90, 2001 ते 400 युनिटां मेरेन ₹3.10 आणि 400 युनिटां वयर ₹3.60. दर वर्सा लायटीची दरवाड करपाक दिवची म्हूण खात्यान जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशना कडेन प्रस्ताव धाडला. कमिशनान आता ह्या प्रस्तावाचेर सुचोवण्यो आनी हरकती मागल्यात. ह्या प्रस्तावाचेर बुधवारा पणजे पाट्यार म्युझियम हॉलात जनसुनावणी जातली. GCCI, GSIA, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, गोवा ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन आणि कंझ्युमर ॲक्टिव्हिस्ट गोवा कॅनाक हो प्लानूच दुबावीत दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. द मॅन हू न्यू इन्फिनिटीन 46वो इफी सुरू जातलो. 20 नोव्हेंबरासान गोंयांत सुरू जावपा आशिल्ले इफीची मध्यवर्ती संकल्पना ह्या फावट स्पेन. 26 फीचर, 21 नॉन फीचर धरून 190 फिल्मां इफीत दाखयतले. कोंकणी नाचूया कुंफासार स्क्रीन जातले. अनिल कपूर उक्तावणाक मुखेल सोयरो आसतलो. अभिनेतो शेखर कपूर आंतरराष्ट्रीय ज्युरी पॅनलाचो मुखेली. केंद्रीय म्हायती प्रसारण मंत्री अरुण जेटलीन मुख्यमंत्री पार्सेकाराचे हजेरेंत नवी दिल्लीत इफीची घोशणा केली. The opening film this year will be The Man Who Knew Infinity. It's a masterpiece cinematic work. It's written and directed by Matthew Brown. This year, IFFI 2015 will have 15 films from across the globe, including Argentina, Belgium, Bolivia, Colombia, France, Germany, Iceland, to name a few, in the international competition section. The international jury
is headed by Mr. Shekhar Kapoor. In the feature jury, there have been 26 films which have been shortlisted. In the non-feature category, 21 films have been listed for screening. The focus country this year is going to be the Kingdom of Spain. And this will also be an opportunity to screen some of the best Spanish films. Mr. Anil Kapoor will be gracing the opening ceremony as the chief guest for the festival itself. Goa is a very attractive tourist resort which eminent film personalities would like to visit. Governments over the years have, it has been a consistent wisdom of several governments to identify the International Film Festival with Goa. वेंचणुकांक गेल्ल्या पालिकांक ब्रेस्तारा नवे नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष मेळटले. वेंचून आयिल्ल्या सगळ्या नगरसेवकांचो सोपूतविधी शुक्रारच्या बसकेंत जातलो. नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष पदाक बुधवारा अर्ज करचो पडटलो. काणकोण सोडल्यार बाकीच्या सगळ्या पालिकांचे नगराध्यक्ष थारल्यात. म्हापशां आनी सांगेच्या नगराध्यक्षांची नांवां मात जाहीर केल्लीं नात. मडगांवचे नगरसेवक लोहिया मैदानार दबाज्यान सोपूतविधी करपाक सोदतात. पळयात रिपोर्ट. 2 पालिका सोडल्यार सगळ्याक पॅनलांक स्पश्ट बहुमत मेळ्ळा. पेडणे, मडगांव, कुंकळे आनी काणकोणचे नगराध्यक्षपद बायलां खातीर राखीव. बुधवारा नगराध्यक्षपद आनी उपनगराध्यक्ष पदाक अर्ज करपाचो दीस. ते उपरांत बिरेस्तारा 5 नोव्हेंबराक एका परस चड अर्ज आयल्यार मतदानाक घालून नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष वेंचून काडटले. चडशा पालिकांच्या पॅनलांनी आपलो नगराध्यक्ष कोण जातलो हें थारायलां. पेडण्यां स्मिता कुडतरकार नगराध्यक्ष आनी उपेंद्र देशप्रभू उपनगराध्यक्ष जातलो. दिवचले राजाराम गांवकार नगराध्यक्ष जातलो. उपनगराध्यक्ष अजून थारायल्लो ना. मुरगांवां दीपक नायक नगराध्यक्ष आनी शशिकांत परब उपनगराध्यक्ष जातलो. मडगांवचे नगराध्यक्षपद बायलांक राखीव. फातोड्डेची बबिता प्रभुदेसाय नगराध्यक्ष आनी डोरिस टेक्सेरा उपनगराध्यक्ष जातलो. कुंकळे नगराध्यक्षपद बायलांक राखीव. जोके आलेमावान 4 टर्मान 4 बायलांक नगराध्यक्षपद वांटून घाला. लविता मास्कारेनस पयल्या टर्मान नगराध्यक्ष. वाळपयच्या पॅनलान 3 टर्मां खातीर 3 वेगवेगळे नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष थारायल्यात. पयल्या टर्मान रामदास शिरोडकार नगराध्यक्ष आनी शाजीन शेख उपनगराध्यक्ष आसतले. सांग्या सुभाष फळदेसाय खंय बुधवारा मिडियाक आपोवन नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्षाचे नांव जाहीर करतलो. कुडचडे विश्वास सावंत नगराध्यक्ष आनी प्रज्ञा नायक उपनगराध्यक्ष जातले. काणकोणा निकाल टाय जाला. रमेश आनी विजय दोगांचे 5-5 नगरसेवक. रमेश आनी विजय पै खोत ह्या दोनूय पॅनलांकडेन बहुमत ना. एकामेकांचो नगरसेवक फोडल्या शिवाय पर्याय उरिल्लो ना. तवडकार म्हणटा आपलेच पॅनल जातले. प्रत्येक जण आपल्या स्ट्रॅटेजी वर्कआउट करतलो. तुमकां यू आर कॉन्फिडंट इनफ दॅट यू कॅन फॉर्म दिस काउन्सिल दिस टाइम? येस, करतलो. काणकोण पालिका सोडल्यार बाकीचे पालिकांचे नगराध्यक्ष थारल्यात. चडशा जाणांनी जाहीरूय केले. मडगांवचे नगरसेवक खंय सोपूतविधी सुवाळो ग्रँड करपाक सोदता. सोपूतविधी सुवाळो मडगांव लोहिया मैदानार करपाक ताणें मान्यताय मागल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊ एक विराम.